मोपा विमानतळ जोड रस्त्याचे काम नेटान चालू आसा। रस्त्याच्या कामांक आडखळ निर्माण करपी झाडां हुमटून उडोवपाचे काम लेगीत नेटान सुरू आसा। व्हडली मशिनां वापरून हे काम चालू आसा। वारखंड पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस धाडिल्ली, पूण हे नोटीसेक न्यायालयान स्टे हाडला। स्पष्ट संकेत जिल्हाधिकाऱ्यान दिल्लेले आमकां की जी पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर काढल्या ही अवैध आसा म्हणून। कारण सेंट्रल ऍक्ट प्रिवेल द पंचायत राज ऍक्ट असो तांचो स्टेटमेंट आसलो क्लियर कट। आनी ताणें अशें म्हटलेलें की रितसर कितें रिप्लाय आसा ही नोटिसेचेर ही पंचायती कडेन पावतले म्हणून। पूण आयज आमी पंचायती कडल्यान म्हायती जर आमकां मेळ्ळ्या आसात आनी ताज्या वयल्यान ती म्हायती प्रमाणे जर आमी पळयला जाल्यार अशोका बिल्डकॉनाक जेका स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली तांच्यांनी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत ताजे कडेन धाव घेवन एक पिटिशन फायल केल्लें आनी त्या पिटिशनान तेणें म्हटलें की ही जी ऑर्डर आसा ही सारकी ना आनी पंचायतीन सुमोटो एक्शन घेवंक नासलो की एका नागरिकान एका शेतकऱ्यान जेची जमनी वयतात त्या शेतकऱ्यांनी कंप्लेंट फायल केल्ली पंचायती कडेन आनी बेस्ड ऑन दॅट कंप्लेंट पंचायत हॅड इश्यूड अ शो कॉज नोटीस। तांच्यांनी त्या कंप्लेनंटाक सुद्दां पार्टी करिनासतना घाई गडबडीन स्टे ऑर्डर दिल्या। हाज्या वयल्यान कळटा की पंचायतीन जी ऑर्डर इश्यू केल्ली शानबाग सरान काल जी प्रतिक्रिया दिली आपली त्या संदर्भात एज ए त्या आंदोलनातलो एक ऍक्टिव्हिस्ट थोडीशी माहिती आसा आणि सुरुवातीपासून या प्रकरणात थोडेसे लक्ष असल्या कारणान त्या माहितीन शानबाग सरान जायत्या गजालीचेर प्रकाश घालूंक ना, जायत्यो गजाली स्पश्ट करूंक ना आणि तो स्पश्ट करपाचो प्रयत्न हांव आतां करता। सगळ्यात पहिली गजाल एक गजाल शानबाग सरान आपल्या वक्तव्यान सांगूंक जाय आशिल्ली की मोपा एअरपोर्टाचें काम सुरू करपाक एनवायरमेंट क्लियरन्स जी दिला ती एनवायरमेंट क्लियरन्स अटी सयत आसा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जानेवारी 2020 जो जजमेंट पास केला आणि मॅटर डिस्पोज ऑफ केला त्या गजालीन त्या मॅटरीन 2015 दिल्ली EC ऑनरेबल NGTन दिल्ले डायरेक्शन 2018 आणि एप्रिल 2019 रिवाइज असेसमेंट केला पळय त्या सगळ्या गजालींचो विचार करून डायरेक्शन्स दिले आणि त्यो डायरेक्शन्स दिल्ल्या कारणान प्रत्येक गजाल करता असताना एअरपोर्ट बांधकाम आणि बाकीच्या काही गजाली करता असताना त्या प्रत्येक अटीचे पालन करूंक जाय।